सिरिल फर्नांडीस अध्यक्ष चिकालीम Bio-Crusaders आणि आमकां एक रिक्वेस्ट येयलोलो आमचे लोकल चिखलेकारांचो की भुरग्यांक ह्या दिवाळी हॉलिडेजांक एक बर्डींग कित्याक ऑर्गनायज करूं काय म्हूण हो आमकां फर्स्ट टायम हे भाशेन रिक्वेस्ट येयला. आमी हेजे पयलीं जायते वॉक्स केल्या पूण बर्डींग केन्ना करूं ना. चिकालीम Bio-Crusaders आमी 70 बर्ड्स ह्या एरियांत आमी पळय आतां आहा थंय आमी डॉक्युमेंट केल्ले आहा ऑलरेडी आनी ताचेर एक बूक पासून काडपाचे आमचे प्रयत्न चालू आहा. हो बर्डींग रिक्वेस्ट केलो तेन्ना आमी तो एक्सेप्ट केलो आनीक आयज हो इव्हेंट आमी ऑर्गनायज केला. ही भुरगीं आमचे वांगडा दिसता आनी हो इव्हेंट ऑर्गनायज करपाक आमकां गोवा बर्ड कन्जर्वेशन नेटवर्क हांच्या मेंबरांनी आमकां सहभाग केला. आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लो देखून तांचे 2 एक्सपर्ट आयज आमचे मदें आहा, ओमकार आनीक दुसरो ओमकार तांचो अध्यक्ष. आनीक आयज आमी हॅप्पी चड खुशाल की भुरगीं आयज आमची चिखलेच्या ह्या आल्तो चिकाली जाग्यार हे सुकण्यां मदें आहा आनी सुकण्यांचे आवाज, सुकण्यांचे व्यू, सुकणीं पळय आयज आमकां दिसता तांचो तांकां भोव व्हड फायदो जातलो तांच्या शिक्षणांत, तांच्या नॉर्मल जिवितांतूय बी अशी आमची अपेक्षा आसा. म्हजें नांव ओमकार. हांव गोवा बर्ड कन्जर्वेशन नेटवर्काचो अध्यक्ष. आमी हांगा चिकाली जो बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम ऑर्गनायज केला जो आमकां चिकाली Bio-Crusaders हांणी रिक्वेस्ट केल्लो. सो भुरग्यां खातीर आमी बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा. आमी गोंयान खुबशे बर्ड वॉक करीत आसता आनी भुरग्यांक बर्ड वॉक्स करप खूब इम्पॉर्टंट कारण ह्या एजीचेर तांकां जर तांच्या मदीं जर इंट्रस्ट निर्माण जालो जाल्यार आमकां फुडें बर्ड वॉचर्स रिसर्चर्स मेळटले खूब आनी आमकां हे अशे लोकां खातीर अवेरनेस एक्टिविटीज करपाक आवडटा. सो चिकाली Bio-Crusadersan बरी गजाल केल्या की भुरग्यां खातीर हे बर्ड वॉक तांणी ऑर्गनायज केला. Okay. Hi, good morning. Today we've come for bird watching. I'm Tracy Fernandez. I'm the school in charge for Don Bosco Primary School. And during the vacation, I wanted to have orientation and kind of a session for children on bird watching. So somebody gave me a contact of Mr. Cyril Fernandez, who's part of the Chicalim Bio-Crusaders. I got in touch with him and we made this happen along with the help of Mr. Omkar. Thank you so much. And Mr. Mandar from the Goa Bird Conservation Network. And the children were very enthusiastic. So I had an orientation for them for 2 days and today is the 3rd day where we are collaborating with Mr. Cyril Fernandez from the Chicalim Bio-Crusaders. Also with Mr. Omkar and Mandar who's made this happen. Thank you so very much. I've seen about 14 birds. Like the first one I had seen was the red whiskered bulbul. I really loved this experience. I wish to come here again once more with all of you all. And I give special thanks to my aunt Tracy who brought me over here and all. So I really loved it.